Ezekiel मागणे Chapter 32 बाराव्या वर्सा 12व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इजिप्ताच्या राजा फाराव पासत एक vilap-git कर. ताका अशें सांग, राष्ट्रांच्या तन्न्या शिवां तुजें निसणटन जालें. एकदां तूं दर्यांत फिरतल्या मानग्या सारको आसलोय. तुज्या नील नदींतलो तूं भायर सरतालोय. उदकां तूं तुज्या पांयांनी आलयतालोय आनी व्हांवतें उदक खोदल करतालोय. अशें सर्वेस्पर देव अशें सांगता, जायत्या राष्ट्रांक जमा करून तांचे मदें हांव म्हजें जाळ तुजेर उडयतलों. तीं तुका म्हज्या काळजांत ओडून वयर काडटलीं. मागीर हांव तुका सुखे जमनीर सोडटलों. तुका भायर मैदानार उडयतलों आनी मलबावेल्या सगळ्या सुकण्यांक तुजेर बसूंक हाडटलों. आनी रानांतल्या सगळ्या सावजांक तुजें मांस खावन धादोशी जायशी करतलों. तुजें मांस हांव दोंगरांचेर शिंपडायतलों आनी तुज्या कुसलोल्या मड्यान फालकीं बदतलों. तुजे थावन भायर सरून व्हांवतल्या रोगतान तुजो देस हांव शिंपटलों. दोंगरांचे तोंगशेर पर्यंत तें पावसर करतलों आनी ताणें फालकीं भोत्तून हाडटलों. तुजें निसणटन केल्या उपरांत हांव मळब धांपतलों आनी नखेत्रांचो उजवाड लिपयतलों. सुर्याक कुंपानी धांपतलों आनी चंद्रीम आपलो उजवाड दिवचो ना. मळबावेल्या सगळ्या तारांचो उजवाड पालयतलों आनी तुजो देस कालोखांत बुडयतलों. उलयता तो सर्वेस्पर देव. राष्ट्रां मदें तूं वळखनाय त्या देसां मदें तुज्या निसणटनाची खबर पावतली तेन्ना जायत्या लोकांच्या मनाचेर आकांत हाडटलो आनी तुका पळोवन खूब लोकांक धोको बसतलो. ते थटाकतले. तांच्या राजांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी तरवार उबारतलों तेन्ना तुका घडलां तें पळोवन शिरशिरो येवन ते कडकडटले. तूं शेवटतलोय आनी दिसा दर एकल्याक आपल्याच जिवाच्या हुस्क्यान थरथरो येतलो. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें सांगता, बाबिलोनियेच्या राजाची तरवार तुजेर देंवन येतली. म्हज्या झुजाऱ्यांचे तरवारीन तुज्या उरपोंजींक धरणीर शेवटितलो. राष्ट्रां मदले सगळ्याहून खूर मनीस ते. इजिप्ताची व्हडवीक ते मोडून उडयतले आनी ताच्या उरपोंजींचो नाश जातलो. सुबां उदकां सरशीं चोरवाक वेतात ताच्या सगळ्या हिंडांक हांव मारून उडयतलों. उदकां खोदल करूंक मनशाचे पांये न्हय म्हूण हिंडांचेय कूर आसचे नात. तेन्ना ताचीं उदकां हांव नव्यान थंड करतलों आनी ताच्यो नदी तेलावरी शांतीन व्हांवश्यो करतलों. उलयता तो सर्वेस्पर देव. इजिप्ताची हांव देसवाट करतलों तेन्ना आनी देसांत आसा तितल्याचोय हांव नाश करतलों तेन्ना आनी थंय रावतल्या सगळ्यांचो जीव काडटलों तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां गमून येतलें. देसाच्यो धुवो हेंच vilap-git गावन विलाप करतल्यो. इजिप्ता पासत आनी तांचे सगळे परजे पासत त्यो हें vilap-git गायतल्यो. हेंच जातलें तांचें vilap-git. उलयता तो सर्वेस्पर देव. फाराव पातालांत शेवटोन पडटा. 12व्या वर्सा पयल्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, इजिप्ताचे परजे पासत विलाप कर.
कित्याक थोर बलिश्ट राष्ट्रां बरोबर पाताळाचे खणणीक पर्यान ती सोकला वेतोली. थंय आनीक कोण उगडास करिना तांच्या वांगडा ती पडटली आसतली. सगळ्यां परस अदीक सुंदर तूं, तरी सोकला पडून वच. थंय अधर्मी मनशां मदें आड पडून राव. तरवारीन मारून उडयल्यान तांच्या वांगडा थंय राव. तरवार तयार आसा, ती उबारलेली आसा, ताचे आख्खे पोरजे सयत इजिप्त पडटलो. पाताळाचे खोरी थावन सगळ्याहून श्रेश्ठ वीर ताचे सामील ताका म्हणटले, ये रे सोकला, अधर्मी मनशांच्या तरवारीन मारलेल्यांच्या वांगडा खाला पडलय तूं आतां. असिरिया पळय थंय आसा आनी तिचे सभोवतीं पुरवलोलीं सगळीं तिची लस्करां सगळ्यांक जिवेशी मारल्यात. तरवारीन ते पडल्यात, तांचे फोंड पाताळाच्या खोल जाग्यार मारलेले आसात आनी तिची लस्करां इजिप्ताच्या फोंडा भोंवतणी आसात. मागता ते जिव्यांचे संवसारांत आख्या शिंपडायतले, तरी तांकां सगळ्यांक जिवेशी मारल्यात. ते सगळे तरवारीन पडल्यात. ओ पळय आसा एलाम आनी ताच्या फोंडा भोंवतणी सगळीं ताची लस्करां. तांकां सगळ्यांक जिवेशी मारल्यात, ते सगळे तरवारीन पडल्यात. मागां ते जिवांच्या संवसारांत आंकांत शिंपडायतले, तरी आतां अधर्मी मनशांच्या वांगडा पाताळाचे खोरीक ते पावले. पाताळांत जांचो आनीक कोण उगडास करिना, तांचे बरोबर ते आतां लजेक सांपडल्यात. जिवेशी मारलेल्या मदें ताका एक खाट तयार केल्या. ताच्या लस्करांक आपल्या फोंडांनी ताचे भोंवतणी घाल्यात. ते सगळे अधर्मी मनीस मागां ते जिव्यांच्या संवसारांत आंकांत शिंपडायतले, पूण आतां सगळ्यांक जिवेशी मारल्यात. तरवारीन तांचो जीव काडला. पाताळांत जांचो आनीक कोण उगडास करिना, तांचे बरोबर ते आतां लजेक सांपडल्यात. तांकां झुजांत मारलेल्या मदें घाल्यात. थंय पळय मेशक आसा आनी तुबाल आनी तांचे सभोवतीं तांच्या लस्करांचे फोंड. ते सगळे अधर्मी मनीस मागां ते जिव्यांच्या संवसारांत आंकांत शिंपडायतले, पूण तरवारीन तांचो जीव काडला. आदल्या काळार पडलेले वीर सगळीं आपलीं झुजां हातयारां घेवन पाताळांत गेले. तांच्यो तरवारी तांच्या माथ्यां पोंदाक आसल्यो आनी तांचे धाल तांच्या आंगार. हे वीर मागां जिव्यांच्या संवसारांत आंकांत शिंपडायतले, पूण मेशकाच्या आनी तुबालाच्या मनशांक तांचे असले फोंड मेळूंक नात. तूं अधर्मी मनशां मदें मोडलेलो पडटलोय आनी तरवारीन मारलेल्या बरोबर पडलेलो उरतलोय. ओ पळय एदोम आसा, ताचे राजा आनी सगळे ताचे कुंवळ झुजांत धीराधीक जावनूय तरवारीन मारलेल्या मदें पडलेले आसात. अधर्मी मनशांच्या वांगडा पाताळांत जांचो आनीक कोण उगडास करिना, तांच्या वांगडा ते पडलेले आसात. हे पळय उत्तरेच्या सगळ्या कुंवळ आनी सगळे सिदोनकार आसात. आपूण बलिश्ट म्हूण दाखोवन ते आंकांत शिंपडायतले, पूण आतां जिवेशी मारलेल्या मदें ते पडले. लजेन भरलेले अधर्मी मनीस ते तरवारीन मारलेल्यांच्या वांगडा ते पडलेले आसात आनी पाताळांत जांचो कोणूच आनीक उगडास करिना, तांच्या वांगडा आपली लज घेवन आसात. फाराव तांकां पळयतलो आनी ही सगळी तरवारीन मारलेली उरपंस पळोवन ताका मुणगे फारावक आनी बरोबर ताच्या फौजेक थोडी पूण बुजवण मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर देव.
जिव्यांच्या संवसारांत आकांत शिंपडायिल्लो देखून अधर्मी मनशां मदें तोरबारीन मारलेल्या मदें तो पडलेलो आसतलो. तो म्हणजे फाराव आनी वांगडा तांची सगळीं लस्करां. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें